स्थलांतरित कामगार वर्गांतल्या नेण्टे चलयेचेर खंय ताच्याच काकान 3 फावटी लैंगिक अत्याचार केले. हय, काळजाक पीळ हाडपी ही घडणूक साश्टी वाठारांत घडल्या. इतलेंच न्हय तर पीडित चलयेच्या भयणीचोय ताणें घरांत वचून विनयभंग केलो. हे संबंधी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फातोर्डे पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पीडित चलये मदली एक 9 वर्सां पिरायेची आनी दुसरी 8 वर्सां पिरायेची आसा. दोगूय भयणी. आवय बापूय कामाक वताले देखून दुबाविताक म्हटल्यार तांच्या काकाक तांकां शाळेंतल्यान हाडपाचें काम सोपयल्लें. त्या वेळार दुबावित खंय येतना तांकां वेगवेगळे सुवातेर व्हरून तांचेर लैंगिक अत्याचार करतालो. अशें करून तांकां 3 वेगवेगळ्या सुवातेर व्हरून 2 ते 3 फावटी तांचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचें पीडित चलयेन सांगलें. 4 दिसां आदीं दुबावितान तिचेर लैंगिक अत्याचार केल्लो. ल्हान चली तिच्या घरा येवन तिचो विनयभंग केल्लो. त्या वेळार पीडित चलयांची मावशी घडणुकेच्या सुवातेर पावतकच ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय हेर कडेन कामाक गेल्ली आनी पीडित चलयेन भिवन ही घडणूक कोणाकूच सांगूंक नाशिल्ली. हे घडणुके उपरांत बायलाचो एकवट अध्यक्ष आवडा विएगस हाणें कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षेचो प्रश्न मांडला. राज्या भायल्यान कामाक येवपी कामगारांच्या भुरग्यांक सुरक्षीत वातावरण दिवपाची गरज आसा. कामगार आयात करपी कंत्राटदारांनी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षे संबंधी उपाय घेवपाची गरज आसा. वास्को 5 वर्सां पिरायेचे चलयेचेर बलात्कार आनी खून जाल्या उपरांत लेगीत हो प्रश्न उप्राशिल्लो. हाचेर आतां फावो ते उपाय करपाचो वेळ आयला अशें विएगस हांणी सांगलें. जे वेळाचेर वास्को बलात्कार जाल्लो एक भुरग्याचेर अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेन, ते वेळाचेर हांवें सगळ्यांक जागृत केल्लें. हांव म्हजे लेटरान उलयतां. तांकां जागृत केल्लें की जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांक लेबरा हाडटा तांणी 2 एडिशनल अपॉयंट करचे त्या भुरग्यांक राखपाक, भुरग्यांची कॅर घेवपाक, भुरग्यांक कितें जाता न जाता तें पळोवप. बाकीचें काम करता तेन्ना हे 2 जाण तांकां राखतले, बायलांनी दादलो, चलया बायल. तर हे अजून पर्यंत जावना. कारण काल पळय रेप जाल्या आमच्या सावथ गोवा, की एक जाल्यार रेप एक भयणीचेर आनी दुसरे भयणीचेर जाल्यार मॉलेस्टेशन, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, मॉलेस्टेशन आनी चायल्ड अब्यूज. तर हांव म्हणटा की आवय बापूय जर काम करतलो आपलें पोट करपाक, जाल्यार हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जे लोकांक गोंयचे भायल्यान हाडटात तांकां सेफ्टी कितें आसा. तुमची कामां जालें की जालें, भुरग्यांक कशीं सोडोवपाची आनी मागीर म्हणपाचें ती मायग्रंट भुरगीं म्हणून, ती खंयचीय भुरगीं जावं, तांची जे वेळाचेर आमच्या गोंयांत अब्यूज जाता ते आमचे प्रॉब्लेम. आमी हाडटात तांचे आवय बापायक हांगा कामाक. तांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी आमची जबाबदारी. आनी मागीर आमी पुलिसेक हाका ताका ब्लेम केलें म्हूण जायना. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देअर विमेन अँड चिल्ड्रन whom they bring here to us. म्हणजे ही सेम जाल्या लेबर हेतूंकच जाल्या. हय, लेबर आवय लेबर तेजी. आवय थोडे दिसांसाठी आनी खंय तरी कामां वेल्ली. त्या वेळाचेर ही गोश्ट जाल्या. वो दादलो पळय आसा तो लेबर क्लास, तो त्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान हाडपाक वतालो. हाडटा तेन्ना ताका जंगलांनी व्हरप खंय तें दाखयता. 3 जाग्यार एक जाग्यार 2 फावटी बलात्कार जाला. लास्ट बलात्कार 4 दीस पयले. भुरग्यान कोणाकूय सांगूना भिवन, आनी आवय हांगा नाशिल्ली म्हणून. दुसरे भुरग्याक काल तो घरांत येवन ताका मॉलेस्टेशन केलें. तेन्ना मागीर वाद जालो, कारण आवयची भयण आशिल्ली तिणी बोवाड घातलो आनी मागीर फूल स्टोरी भायर सरता. आतां विचार करपाचो वेळ आयला गोंयांत की आमची भुरगीं सेफ आसात काय कितें एकली आसल्यार. आनी हो एब्यूज वाडटा कारण डेट्रिमेंटल जावपाक जाय. पनिशमेंट दिता तो सामको सिवियर जावपाक जाय, इतलो सिवियर की रिपीट जावची ना क्रायम. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार.